देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. ही आतांची पिणकां कोणाक म्हूण हांवें सोर करची. मातेवाचें शुभ वर्तमान 11 वर्स 16 वळींत हें आमकां मेवता. आजच्या शुभ वर्तमानांत जेजू विचारता, ही आतांची पिणकां कोणाक म्हूण हांवें सोर करची. ह्या उतरा वरवीं जेजू जुदेवांचें नेणारपण आनी चुकी दाखोवड करता. देवान तांचे पासून चडसो गोठ केलोलें, तरी पूण जुदेव लोक सत्मान दिनासलो, न्हय म्हूण जिवीत बोल दिनासलो आनी कसलो सहकार ते जेजूक दिनासले. देवान जुआंव बावतिस्ट ओस्तान दाताराक धाडलो आनी उपरांत जेजूक. जुआंव बावतिस्ट आनी जेजू हे दोगूय आत्वेस तरेतरेचें जिवीत जियेले. जुआंव बावतिस्ट त्याग आनी उपास करून ओरोण्यांत मागणें करून जिवीत सारी आनी लोकांक हें कांय सजमनासलें, कित्याक तो जेवनासलो, खायनासलो आनी पियेनासलो. ते चिंताले ताचेर देंवचार बसला म्हूण. आनी जेजू सगल्या जुदेव लोकांक सारकें जिवीत जियेलो. लोकां सांगाता जेवन खावन खुशाल वेळ सादतालो. भायर आयलोल्या लोकां सांगाती मिसळ जातालो देखून ताणीन ताका म्हटलें लेवंटो आनी बेबदो. त्या जुदेव लोकांचें जिवीत कांयच बदललें ना, न्हय म्हूण कांयच ताणीन सत मानलें ना. आमच्या काळार आमी कसली संसद वो पिणकां जाता जायत. देवाच्या उतराक आमी विस्वासी आसा जायत. देव आमच्या जिवितांत जायतें बरें करूंक आशेता, पूण आमचे सवे उक्तेपण आसा जायत. देव आमकां आपयता आमच्या बरेपणा खातीर. कशे तरेन ताच्यो वाटो चलोवंक जाता जायत, कशे भाशेन आमच्यान ताची खोशी करूंक जाता जायत. आमी ताची कृपा मागूंक जाय. क्रिस्ताच्या मोगान आमी पडूंक जाय. जेजूच्या मोगान आमी लासली जाल्यार आपशींच आमचें जिवीत बदलतलें. आमी परवा करचें ना कश्ट आनी त्रास लेगून सोंसूंक पडले जाल्यार. आमचे खातीर आमी जिवचें ना, पूण देवाक कितें जाय तें आमी करतले. हाका म्हणटा मोग. हो जावन आसा मोग. ह्याच खातीर देवान मनशाक रचला. हो नियाळ सोंपयतना ह्या 2 नांववस्त्या मनशाची उतरां आमी मनान दवरुया. लिओ टॉल्स्टॉय हाणेन म्हटलेली उतरां, सगोट चिंता सगल्या मनशा कुळाक सुदारूंक, पूण कोणूच चिंतिना खास आपलें जिवीत बदलूंक. थॉमस ए कॅम्पिस, तुज्यान दुसऱ्याक तुका जाय तसो करूंक जायना म्हूण तूं रागार जावं नाकाय, कित्याक तुज्यान तुजें जिवीत तुका जाय तशें करूंक शकना. आमचें जिवीत देवाची खोशी पुरी करूंक आनी देवाचे खोशे प्रमाणे जिवंक देवाची कृपा मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.